निटाचो रिजल्ट उसरा जाल्ल्यान मेडिकलाच्या ॲडमिशनाचे डीटीईत जाल्ल्या कोफुसांवाचो अजून निकाल लागना। सुनावणी सुरू जावचे पयलीं डीटीईन 26 मायाची कट ऑफ डेट जस्टिफाय करपाक रिप्लाय फायल करूंक कोर्टा कडेन एका सप्तकाचो वेळ मागलो। हायकोर्टान डीटीईची मागणी मानून घेवन सुनावणी 24 जुलयाक दवरली। याचिकादार विद्यार्थ्यांक दिल्ली अंतरीम थाकाय हायकोर्टान 24 जुलय मेरेन वाडयली। हाचोच अर्थ असो डीटीईक MBBS, BDS, BHMS आनी BAMS खातीर कावन्सिलिंग वा ॲडमिशनां प्रोविजनल मेरिट लिस्टा प्रमाण करची पडटली। हातूंत 26 मायाची कट ऑफ डेट सोंपल्या उपरांत अर्ज केल्ल्या विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसतलो। प्रोविजनल लिस्टाचेर ह्या विद्यार्थ्यांचो फुडार थारतलो। 35 याचिकादार विद्यार्थ्यांतल्या 10 जाणांक प्रोविजनल मेरिट लिस्टात सुवात मेळ्ळ्या। सोमारा सावन कावन्सिलिंग सुरू जालें। निटाचो रिजल्ट डिक्लेअर जावचे पयलींच डीटीईन ॲडमिशनाची प्रक्रिया बंद केल्ल्यान कोफुसा कोर्टान गेला। आतां हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत B2 फॉर्म दिल्ल्या 35तल्या 10 भुरग्यांक प्रोविजनल मेरिट लिस्टात सुवात मेळ्ळ्या। मात सगळ्या भुरग्यांच्या ॲडमिशनाचो फुडार हायकोर्ट डीटीईच्या 26 मायाच्या कट ऑफ डेटी विशीं कितें भुमिका घेता ताचेर आनी ह्या याचिकेचेर निकालाचेर। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।